मंडवाडा मोर्जे CRZ नेम फाट्यार मारून केल्ल्या बांदकामाचेर सध्या कारवाय सुरू आसा। हे कारवायेच्या फाटभुंयेर बांदकामांची पळोवणी करपाक गेल्ले कडेन आदवोगाद अंकुर कुमाराचेर जीवघेणे हल्लो जाल्लो। ह्या हल्लो प्रकरणात पुलिशेन दिलीप आनी ध्रुव मोर्जे हांकां अटक केल्ली। आता दिलीपाची चली दीपिकाकूय पुलिशेन अटक केल्या। नमस्कार, सध्या मोर्जीची जी अपडेट आसा, अंकुर कुमार एडवोकेट हाचेर एसॉल्ट केस जे 17 जुलैक जाल्ले, त्या केसीच्या हेतून 2 जाणांक अरेस्ट करपाक आयिल्ले आणि आता काल परत एक एक्यूज जे दिलीप मोर्जे हांचे चली दीपिका तारी हांकां अरेस्ट केल्ले सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। आनी डिमोलिशनाचे सध्या जर तुमी पळयत जाल्यार काल आनी आयज हे 2 दीस जाले सध्या डिमोलिशनाचे जे प्रोसेस आसा बंद आसा। सध्या मेजरमेंट आणि हेर काम सुरू आसा। मे बी परत सोमारच्यान हे डिमोलिशनाचे प्रक्रिया सुरू जावं येता अशें सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। पूण हे जे एसॉल्ट केसीन जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा, 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले, आता तिसरे एका दीपिका तारी हांकां अरेस्ट केल्या आणि आता सध्या ते अपडेटान 3 जाणांक ह्या एडवोकेट अंकुर कुमार हांच्या केसीन 3 जाणांक सध्या अरेस्ट केल्ले इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।